आतां आमचे बायबलांतले आमी वाचुया रूथ आवेसवड 3 वड 1 3 4. नाओमेन तेका म्हटलें, हे म्हजे धुवे, सुकेच जाल्लो कायदो म्हजो न्हय? तूं सुकेच जाल्लो बरें म्हणून म्हजो कायदो न्हय काय? ताज्या कामेरां बारोबर तूं आसलें, तो बोआज आमचो सोयरो न्हय? नाओमी रुथाक म्हणटा पळय, तो आयज राती त्या फोडार जोव आसुडटलो. तूं न्हावून परमोळ लाय, बरीं कापडां न्हेसोन फोडार वच. पूण जे मेरेन तो मनीस पळय खाता पिता पळय ते मेरेन तुजी वळख दिना काय. आनी जेन्ना पळय तो न्हिदोंक वेता, तो खंय आड पडटा पळय ती सुवात तूं पळय. आनी थंयसर वचोन ताजे पांयाशी तूं न्हिदे. आनी उपरांत तोच तुका सांगतलो पळय ताणें कितें करचें त्या भाशेन तियें तेका म्हणलें. आतां आमी पळोवया रूथ मोआबाची अस्तुरी. तोंडणे पिरायेनूच तिचो घोव मरोन गेल्लो. नाओमी मोआब देसांतल्यान जेन्ना बेतलेहेमान परतून येताली, रूथ आपल्या आवय बापायशी परतून वचोंक ना, आपल्याच्या देशांत परतून वचोंक ना. घोव मेल्या उपरांतूय तरी घोव मेल्या उपरांत पासून हो संबंद पळय मोडचें ना म्हणून तिका ती बरी सजमणी मेवली. जाणटे पिरायेर म्हजे सासूमांयक हांव कशें सोडटली काय म्हणून तिका गोमोन आयलें, तिका कोण तरी कुयदाद करूंक जावो. हें जाणा जावन ती आपल्या सासूमांय बरोबर बेतलेहेमान येयलें. धुवे, तूं परतून काजार जा आनी दुसरें लग्न करून तूं सुकेच जिये. तरी आसतना रुथान ताचें एक आयकोंक ना. ताणें नाओमीक अशें म्हणलें, तूं जो सोरवेस्पोर तोच म्हजो सोरवेस्पोर. तूं खंय रावताय थंयसर हांव रावतलें. तुजे लोक तेच म्हजेच लोक. जंय खंय तूं मरतली थंयसर हांवूय मरतलें. सासूमांय आनी सुनेचे भितर तुवें संबंद आसलो पळय तो थंयसर एकदम मोलादीक आसलो. तातूंत तांची रीत बरी दिसता. ताचें बरें थिंगासर मनशापण आनी रीत थिंगा दिसता. त्या उपरांत ते बेतलेहेमान येवंक रावंक लागलें. बेतलेहेमान येयल्या उपरांत म्हजे सासूमांयक आतां कुयदाद करपाची जबाबदारी म्हजी म्हणून ताणें मानून घेतलें. शेतान वचोन ते मळी मेहनत करी, बियां एकठांय करी, हें सगळें काम ती करी. बोआज म्हणटा पळय ते एक प्रमाणीक मनीस आनी गिरेस्त मनशाच्या शेतान तें काम करूंक गेलें. आनी थंयसर ते स्वतान तें वावर करी. लुणीचो वेळ थिंगासर जाल्लो आनी ते लुणीचो वेळ काबार जाल्लो म्हणून थिंगा तो काम करी. बोआज एकदम प्रमाणीक आनी एकदम ओत्मीक मनीस म्हणून ताचें कारण कित्याक काय? कित्याक बोआज बरो मनीस आसलो. रूथ पळय ते मोआब देशांतल्यान आयली ती एक तरणाटी. तरी आसतना रुथान आपल्याचे सासूमांयची कुयदाद घेतल्या पण बोआजाक तें गमलें. आनी बोआजाक कितें गोमोन आयलें ही अस्तुरी एकदम बरें ताचो कॅरेक्टर म्हणून. आनी ह्या भाशेन बोआज रुथाक आपल्याच्या शेतान काम करपाक परवानगी दिता. बोआज कोण तो नाओमीचो म्हणल्यार नाओमी आनी रुथाचे फामिलीचो तो एक सोयरो. इतलेंच न्हय पूण समोरती परमणें. आनी जर एके अस्तुरीचो घोव मेलो जाल्यार तो ती पळय ती पिडगी पळय वाडोवच्या खातीर थिंगासर ताचो धाकटो भाव तिजे लागीं तो काजार जाता आनी आपल्याच्या भावा पासत पिडगी तो मुखार व्हरता. हे त्या तेंपाचे कायदे. आतां बेतलेहेमान रूथ येयल्या उपरांत हो मनीस बोआज ह्या घराचेर पळय तो आकांत येयला. रूथ आपल्याचो घोव तिचो मरोन गेलो. ताचो घोव आतां मेलो. म्हणल्यार नाओमीची पळय पिडगी अबीमेलेक पळय ताची ती पिडगी एलिमेलेकाचे पळय पिडगे मुखार व्हरोंक जरी तर तेजी पिडगे मुखार वचोंक जाल्यार रुथाक कोणें तें लग्न जावचो. आनी ह्या भाशेन मुखार एलिमेकाचे पळय ते पिडगी मुखार व्हरचे. हें थिंगासर समोरती परमणें आसलें पळय जुदाक ते लोकांक तें दिलेलें. आनी ह्या पासत नाओमी रुथाक म्हणटा, म्हजे धुवे, तूं लग्न कर. तुवें वेश्यो घेवचो. तूं लग्न कर. म्हणल्यार सुकेस्त अशें दाखयता. सुसेग हांगा दिसता आनीक शांती हांगा दिसता. तूं एका बऱ्या मनशा लागीं लग्न कर आनी तुजें जिवीत शांतेन सार. हें पळोवन म्हजेर भार आसा तो उणो जातलो. ह्या भाशेन तूं लग्न जावन शांतीन तूं जिवीत सार ह्या भाशेन तें म्हणटा. अशें ते ताका म्हणटा, तूं आतां लग्न करून तुजें जिवीत शांतेन तूं सार. आनी ह्याच बरोबर पवित्र पुस्तकान आमी पळयता
पवित्र पुस्तक म्हणटा मनीस एकलो रावचो न्हय म्हूण. दादल्यान एकलो रावप सारकें न्हय, बायलेन एकलो रावप म्हणटा तें सारकें न्हय. ह्या भाशेन फामिली बांदून हाडप सोर्वेस्परान सुरू केलें. ह्या पासत लग्न जाल्या उपरांत घोव बायलांचें मोदें शांती, समाधान आनी खुशालकाय आसो. एकामेका कडेन झगडचें न्हय, एकामेकाची निंदा करची न्हय, एकामेकाचो अपमान करचें न्हय, एकामेकाचेर दुबाव करचो न्हय. ह्या दिसांनी आमी पळयता घोव बायलां एकामेका लागीं झगडटात आनी त्या पासत शांती आनी समाधान, विश्राम, आनंद आनी हें सगळें थिंगासर काबार जाता. मेन रुताक म्हणलें पळय, हांव तुजें बरेंपणा पासून सांगता पळय, केन्ना पर्यंत तूं एकसुरें अशें जियेतलें? कितलो तेंप म्हणल्यार तूं ह्या भाशेन एकसुरें जियेतलें? तुजो एक गरोबो आसूंक जायो, तुजी एक फामील आसूंक जाय, एक खुशालकायेचो फामील तुका जाय, बरीं भुरगीं तुका फाव जावचीं. एकसुरेचें जिवीत तुवें सारचें न्हय. आमचें मोदें अशें कोण आसा काय? तुज्या जिविताची झुजां तूं थिंगासर झगडटाय? वांझडे आसाय? ह्या भाशेन एकसुरें जिवीत तूं जियेताय काय? मातशें आयक, ह्या भाशेन एकसुरेचें जिवीत जियोप म्हणल्यार सारकें न्हय. जरी कोण अस्तरी एकली रावता जाल्यार लोक तिका कितले सोतायता पळय ती आपुणूच जाणा. जरी तर तुमचें चेडूं पळय लोगीण जायना आनी एकटें आसा जाल्यार आख्खे संवसार तेका खंयचे नदरेन पळयता पळय तें बरें जाणा. आनी खरें म्हणल्यार नवमी पासून तें बरें जाणासलें. रूथ त्या शेतान वचोन काम करी. तें एक विधवा, तें एकलेंच आतां घोव नासतना जियेता. असले अस्तरेक लोक सोतायत अशें घडत जाल्यार नवमेन थारायलें, हांव जाल्यार रुथाचें परतून लग्न करतलें. बरो निर्णय घेता पळय ती नवमी, तें अशें आवडेतालें ताची सून सुखान जियेवंक. हें एकदम अद्भुत न्हय थंयसर, ताची सून सुखान जियोंक. आयज काल असल्यो कोण सासूमांय आसात काय? म्हजी सून शांतीन जियोचें अशे भाशेन चिंता पळय कोण आसा काय? थोडे लोक खंय ना खंय तरी आसतलेच. आमचे मोदें असली कोण सासूमांय आसा? हांव तुमकां विचारतां, तूं आशेताय कितें तुजी सून बरी सुखान शांतीन जियोची? ह्या भाशेची तूं सासूमांय काय? तूं आशा दवरताय की तुजी सून सुखान जियोचें? रूथ हें चिंताली की ताची सासूमांय सुखान आनी शांतीन आसूं. आनी नवमी चिंता कितें आपल्याची सून सुख शांतीन आसूं. पळय सून आनी पळय सासूमांय ताजे एकदम एकदम बरो अद्भुत आसा पळय तें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आयज काल सासूमांय सारक्यो सुरयो कश्यो. आयज काल आमी अशें पळयता सासूमांय आपल्याचे सुनेक कातरूंक सोदता. आनी जरी तर तुमी अशें आवडटा तुमकां सांगता, सोर्वेस्पराचो भेंत दवरता पळय ती अस्तरी तूं न्हय. नवमीन पयले आवेस्पण आमी पळयता, तें सोर्वेस्पराक दोशी दवरता, तें सोर्वेस्पराचेर बोळान घालता. पूण आतां हांगासर रुथाचे जिवितांत बोआज येयल्या उपरांत म्हणल्यार बोआजाची पळय जी रुथा कडेन वळख जाली. बोआजाच्या शेतान जेन्ना रूथ काम करूंक लागलें तेन्ना नवमीच्या जिवितांत बदल जालो. हांव तुमकां उगडास करूंक सोदतां. देवाच्या भवनांत तुमी येतात, सोर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात, सोर्वेस्पर तुका सुरक्षीत दवरता म्हूण ताची तुमी गोवाय दिता काय? सोर्वेस्परान तुज्या जिवितांत पावल दवरलां जाल्यार तुज्या जिवितांत बदल येयला. आनी जी तुका बेसांवां मेवता, तुज्या काळजांत जो मोग आसा, तुजे भितर जो समाधान आसा पळय, तुजे भितर तें बरें आसा तें. बोगसपणाचे ते गूण आसात पळय तुजे भितर ते आतां सोंसणीकायेचे तें बरें जाल्लें आसा तें. आनी शांती आसा पळय तुज्या घरांतूय आसा आतां. हें सगळें तुज्या घरांत आसूंक जाय. तुज्या जिविता वरवीं तुज्या फामिलीन पासून थिंगासर बदल जावचो. तांचे भितर बदल ना जाल्यार सोर्वेस्पर तुजे भितर येवंक ना. रूथ एक बलिदानाचें जिवीत तें जियेता त्या भाशेन तें सगळें पळोवन नवमीच्या जिवितांत पासून एक बदल येता. आवेस्वर 2 आमी पळयता नवमीचें उलोवप पासून बदल्लें. आनी आवेस्वर 3 आमी पळयता नवमी आतां रुथा विशीं चिंतूंक लागलें. आतां ते आपल्याचें चिंतिना पळय, दुसऱ्याची सुरक्षा विशीं चिंता, दुसऱ्याचे खुशालकाय विशीं ते आतां चिंता. दुसऱ्यांक फायदो जावंक जाय अशें चिंता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत बदल जावचो. कसलो बदल जावंक जाय तुमी जाणा काय? दुसऱ्याचें बरें आमी चिंतूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक जाय, दुसऱ्यांक आमी बरें करूंक जाय. दुसरी आनंदीत आसूंक जाय हें आमी पळोवचें. दुसऱ्यांक बेसांव मेळोवचें आमी पळोवचें. आमचे ह्या भाशेचे वागणी आसूंक जायना जाल्यार बेसांव मेळोनूय आमी रडटात.
वो दुसऱ्यांक बेसांव मेळटा जाल्यार आमी जोळटात. आमकां थिंगा जोळोन जाता आनी जरी तो दुसऱ्यांक बेसांव मेळटा आनी ती उंच सोदता जाल्यार बरें बिझनस केलें, बरें कार घेतलें, बरें घर ताणें बांदलां, बरीं कापडां घालतात, बरें न्हेसोण करतात, बरें काजार जालां, बरें ती खुशालकायेन जियेता. तांकां पळोवन जोळटात तीं, तसलीं जायनाकात. एक असलो मनीस आसलो, आपल्याच्या शेजाऱ्याक पळोवन तो सदांच कॉम्पिटिशन करतालो, त्या मनशाचेर तो जोळटालो म्हणोन. एक दीस तो मागणें करता सर्वेस्पराक अशें म्हणटा, सोमया तूं म्हाका बरी वाण दी. अशें मागणें केलें आनी सर्वेस्परान ताचेर बेसांव दिलें आनी ताका बरी वाण दिली. आनी आतां बऱ्यो वाणो घालता म्हणून तो शेजाऱ्या कडेन कॉम्पिटिशन करूंक सोदता. आनी तो ताज्या घरार वचोन आनी तो ताका म्हणटा, पळय तुवें म्हजे वाणो पळयला, ही पळय ही सारकी लेदराची बरी वाणो. अशें म्हणोन तो मागीर भायर सोदता आनी त्या वेळाचेर पळय थिंगासर तो शेजारी आसा पळय तो आपले बूट पॉलिश करतालो. कसो करतालो? कसो पॉलिश करतालो? बऱ्या भाशेन ते मोचे तो सारके चकचकीत करतालो. सोमया हांवें तुका वाणो मागलो, तुवें ताका मोचे दिले? बरें आसा. आतां ताणें मागणें केलें, म्हाका एक बरी सायकल दी. म्हाका कामाक वचोन थिंगा त्रास जाता जाल्यार म्हाका तूं एक सायकल दी. त्या पासत ताका एक सायकल मेवता. आतां तो शेजाऱ्याक पुतून म्हणटा, पळय आयक रे, पळय हांवें इतली बरी सायकल विकती घेतल्या. आनी ताजो पळय तो शेजारी आसलो पळय त्या वेळाचेर थिंगासर ताणें एक बायक घेतलेली आनी हो ताजी आतां बायक पळयता. ताजी बायक पळयता. वाणो मागले जाल्यार ताका मोचे दिल्या? सायकल मागली जाल्यार ताका कितें दिलें? ताका मोटरसायकल दिली. सोमया तुवें ताका बायक दिली, म्हाका तुवें दिवची आसली न्हय. आनी ताणें जायतें मागणें केल्या उपरांत सर्वेस्परान ताका एक बरी बायक दिली. मागीर तो ताका म्हणटा, तुजे लागीं बायक ना, म्हजेशीं बायक आसा. आनी अशें म्हणोन ताका आतां बायक दाखोवंक वयता. आनी जेन्ना हो बायक दाखोवंक गेलो पळय थिंगासर शेजारी थिंगा कितें करी, तो आपले थंयसर बरी कार तो बरी न्हेसयतालो. ताका सोजमिकाय मेवली. सर्वेस्परा कडल्यान हांवें एक मागलें पळय ताणें ताका सर्वेस्परान कितलें दिलें? ताका 2 दिल्या. म्हणजे म्हाजेकन सुबेज ताका दिता. वाणो मागले पळय ताका मोचे दिले आनी सायकल मागली पळय ताका मोटरसायकल दिली. हांवें बायक मागली ताका कार दिलें. हांवें जें मागलें पळय ताका दोबरातान ताका दिलें. हें त्या जाणा जावन ताका सोजमिकाय मेवली. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा तुवें म्हाका 2 दोळे कित्याक दिल्या? म्हाका 2 दोळ्यांची गरज ना, एकूच दोळो म्हाका पुरो. एकाच दोळ्यान म्हाजें सगळें वाजूंक जाता. सोमया 2 दोळ्यांची म्हाका गरज ना. सर्वेस्परा हांव तुका विनंती करतां, म्हाका 2 दोळ्यांची गरज ना, म्हाजो एक तूं दोळो व्हर. आनी हो मागणें केल्या उपरांत ताजो एक दोळो गेलो. हें पळोवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा तूं कितलो फास्ट तूं आमचें आयकोताय. आतां हांव ताका विचारतां, ताणें एक पळय तो दोळो कित्याक सांडलेला? तुमी सांगा, कित्याक ते शेजाऱ्याचे 2 दोळे वयचे. एक दोळो गेल्या उपरांत तो मागीर भायर येवन म्हणटा, भावा, आपल्याच्या एका दोळ्यान तो पळयता थंय 2 दोळ्यान तो बायबल वाचता. तो सर्वेस्पराक तो म्हणटा, सर्वेस्परा हें सारकें अन्याय. हो अन्याय कोत्ताय. कसलो अन्याय? ताणें मागोंक ना तरी तुका दिताय. मागोंक ना जाल्यार हांव दितां, ती म्हजी इच्छा. हांव दितां, तुका कितें त्रास? जरी तर हांव दुसऱ्यांक तो दोबरातान दिवं तुका कित्याक दूख जाता? म्हज्या भावा भयणानो, बारकायेन तूं आयक. आयज काल मनशाच्या जिवितांत शांती ना, सूख ना, ताचें मुखेल कारण कितें काय? त्या पासत आमकां बेसांवाचें जिवीत आमी पळयनात. कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय आनी बेसांवां पळोवंक आमकां जायना. आबेलाची बॅट सर्वेस्परान बांदून घेतली, पूण केनाची बॅट सर्वेस्परान बांदून घेवंक ना. म्हज्या भावाची बॅट सर्वेस्परान बांदून घेतल्या म्हूण खुशालकाय घेवंक जाय आसली, पूण केनान त्या पासत केनान थिंगासर आबेलाक जिवेशी मारलो. ताचें कारण कितें तुमी जाणाव? म्हाका मेळोंक ना, म्हाका थिंगा फावो जावंक ना, जाल्यार तेकाय तें कांय फावो न्हू. म्हाका मेळोंक ना, ताका मारतलो हांव. खंयच्या चेडवाशी मोग कोत्ताय आनी तें चेडूं ताजे लागीं मोग करिना तर आनी ताजी आतां काजाची तयारी जाता जाल्यार आयज काल तरणाटे लोक कितें कोत्ता जाणा? ताका जिवेशी मारून उडयतात. हें कितें काय? बदलो ते घेतात. जेन्ना सर्वेस्पर तुज्या जिवितांत येता, जेन्ना जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत थंयसर भितर येता तेन्ना जाल्यार चालते तोरेन तूं दुसऱ्याचें बरें चिंताय. तूं तुजे भाशेन मोग करता तसो शेजाऱ्याचो कोर. पूण आपल्याचेच विशीं थिंगासर तुमी चिंतीत आसाय. हांव सुखान आसल्यार तितलेंच पुरो. हांव खुशाल आसल्यार पळय तितलेंच पुरो. हांव स्थिर आसल्यार पळय तितलेंच पुरो. म्हाका जेवण मेळ्ळां तितलेंच म्हाका पुरो. हांव बऱ्या भाशेन जेता तितलें पुरो. म्हजे भाव कशे जियेतात, म्हजी भयण कशें जियेतात, दुसरे लोक कशे जियेतात तें म्हाका कित्याक पळोवन गेल्लें आसा. असलें जिवीत कसलें तें तुमी जाणाव? हेका म्हणटात स्वार्थी जिवीत. मी चिंता म्हजी सून सुसेगाद जिवची. तें सुखान जिवचें, खुशालकायेन जिवचें, तेका लागून तें म्हणटा, दुवे, हांव तुका जें काम करूंक सांगता पळय तूं करशी काय?
सगळ्याकीन पयलें तूं न्हावून घे. दुसरें म्हणल्यार तेल तूं लाय. तिसरें म्हटल्यार बरीं कापडां तूं न्हेस. आनी चवथें म्हणल्यार बोवाजाचे पांयशी वचोन तूं आड पड. ताणें ताका 4 सांगलें. बोवाज कोण? तो रुताचें जिवीत थंयसर सोडवण करपी मनीस. कोण बोवाज? रुताक सुटका दिता पळय तो. रूत आतां थिंगा विधवा आसली, लोकांच्या मुखार ताका ओकमानल्यान सारवार करपी. म्हणल्यार रुताचो लागशिल्लो सोयरो जो ताका सोडवण दिवचो आसा. ही रूत पळय ताका कसलोच आसरो ना पळय, ताका आतां आसरो दिवपी तो हो आतां कोण? बोवाज तो. तुका सोडून दिवपी, तुका दर्शन दिवपी, तुजे आदाराक रावपी तो. तुका बेसांव दिवपी आनी तुका दुसऱ्या पासत बेसांव करपी. धुवे, होच तो बोवाज. ताजेशी वयचे पयलीं तूं न्हावून घे. फाटल्या दिसांनी तुका हांव सारकें सुटावे करून सांगलां. बोवाज म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें एक रूपकार. जेजू क्रिस्ता लागीं तुवें तर वचोंक जाय जाल्यार आपल्याकूच तुवें शुद्ध करपाची गरज. जेजू क्रिस्ता लागीं आमी येवंक जाय जाल्यार, त्या राजा लागीं आमी लागीं वचोंक जाय जाल्यार शुद्ध करप तें एकदम गरजेचें. ज्या भाशेन जेवंक जाय त्या भाशेन जेवप कारण आमी तीं पातकां करीत आसात. जाल्यार अशेंच सर्वेस्पराच्या मुखार गेलो जाल्यार ताजो ओकमान जाता. जेन्ना आमच्या सोयरेदाराक लागीं आमी वयता पळय, आमी न्हावन धुवन बरीं कापडां तिंका न्हेसतात. जोरी आमी खंयच्या अधिकारीक तर मेळोंक वयता जाल्यार आमी बरो पावडर लायतात, बरो स्प्रे घालतात, बरो तिंगा परमळ घालता. जेन्ना तूं कोणाक मेळोंक वयता पळय तेन्ना थिंगासर बरो तूं न्हेसोन थिंगासर वयता न्हू. कित्याक तो एक एकदम व्हडलो अधिकारी म्हणून. आनी मेळ्ळे थिंगासर कोणें फेर मारनासतना आनी तूं केंस उगयनासतना वास मारता तसो वचनाय तूं. ह्या संवसाराचे एक अधिकारी मेळोंक वयता पळय तेन्ना तूं बरे भाशेन थंयसर वयताय. पूण सगळे रचणीक पळय तूं सांबाळटा पळय तो सर्वेस्पोर जेजू क्रिस्ताची जेन्ना तूं वयता पळय तूं तेन्ना कितले बरे भाशेन तुवें वचोंक जाय आसलें. धुवे, तुका सोडोवपी तो आसा पळय तो बोवाज, तूं बेश्टो वचोना काय, तुवें बरे भाशेन वचोंक जाय. दुसरी आतां त्या आतां रुताक अशें म्हणटा, तूं तेल लाय, तेल लाय, तेल लाय. एक्लिशियास्टीस 1 वोड 3 तुजें पळय तें घातलां पळय तें सगळें परमळ एकदम बरो. तुजें नांव पळय थिंगासर तें परमळा भाशेन आसा. त्या पासत आंकवारी तुका तुजो मोग कोत्ता. वो जे पळय एक्लिशियास्टीस आसा पळय तें दोगां मोगी करपी पळय तांचे मदलें पळय हें एक गीत. मोगयाक मेळोंक वयता पळय तेन्ना बरो परमळ लावन वयता. परमळ लावन वचप गरजेचें. नोमी ते धुवेक म्हणटा, सुने, तुजें जिवीत जो सोडोवचो आसा, तुका जो सोडोवपी आसा, जेन्ना तूं ताका मेळोंक वयता तेन्ना तूं परमळ लाय. तूं बोवाजाशी वताय त्या पासत तूं परमळ लावन वच. वास येता पळय त्या भाशेन वचनाकाय. घाण घेवन थंयसर वचनाकाय. लोकांक पळय जेन्ना तुजे घामेचो वास येवंक कांय म्हणून थिंगासर ते कितें कोत्तात? कितें कोत्तात? एक च्योर मारता. पळय वास येना जावच्याकूच थिंगासर बरो चेर मारता. कोण आसा काय? भायल्यान चेर मारतात थिंगासर वास येना, पूण भितरल्यान सोगळें जिवीत पिड्यार जाल्लें आसा. एक ड्रायव्हर कारान बसोन तो ड्रायव्ह कोरी. तो थंयसर बसताच थिंगासर वास मारूंक लागलो. त्या कारान सारको वास पडलो. हो वास खंयच्यान येता अशें विचार केलो. आनीक जेन्ना त्या मालक्यान विचारलें, पुता तुवें तुजे सॉक्स धुले काय? ना, म्हजे लागीं वेळ ना, त्या पासून धुवंक ना. सॉक्साचो मातसो वास येता, तूं मातशें सोंसून घे. जेन्ना ताणें अशें म्हणलें तेन्ना बेगीनूच वचोन 2 नवे सॉक्स घेवन ताका तो दिता. जेन्ना पळय ताणें नवे सॉक्स घातले पळय तेन्ना ताणें चिंतलें आतां बरे भाशेन सुसेगाद आतां वयतलो म्हणून. कित्याक ताणें आतां बरे नवे सॉक्स घातल्या म्हणून आतां हांव बरे भाशेन प्रवास करतलो. आतां हो मालीक कारान बसता, तो ड्रायव्हरूय थिंगा बसता. नवे सॉक्स घालून तो बसता. कारान बसता तरी आसतना थिंगा वास मारता. आरे तुवें नवे सॉक्स घातले? वय घातले सर. दोनी सॉक्स घातले मरे? दोनी सॉक्स घातले सर. पूण तरी आसतना वास मारता. सॉक्स बदलले तरी आसतना कारण इतलो आजुनूय वास मारता. आतां हेणें नवे सॉक्स घातला तरी आसतना कारण इतलो वास मारता. एक कारण ह्या भाशेन वास मारूंक उपकार नासलो. आतां सांग ते पोरणे सॉक्स खंय आसात? बोल्सान दवरल्या सर. खंय दवरल्यात? बोल्सान दवरल्यात.
नवे सॉक्स पळय ते पांयांक घातले आनी पोरणे सॉक्स पळय ते बोल्सान घातल्यार घाण मातशीच ना काय? आयज जायते लोक अशेंच कोत्तात न्हय. जायते जाणांनी पातोक थिंगासोर सोडून दिल्लें आसा, पूण पातोक खरें म्हणून खंय लिपोवन दवरला? दोळ्यान लिपयला, काळजान दवरलेलें आसा, मनान लिपोवन दवरलेलें आसा. आयज हांव विचारतां, तुमच्या जिवितांतल्यान पातकाची हे भाशेची घाण मारता काय? तुमच्या जिवितांतली अशी घाण मारता काय? जाल्यार म्हजो प्रस्न, सर्वेस्पर तूं हें पातोक सोडचें म्हणून सर्वेस्पर आंवडेता. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, नोमी थिंगा रुताक म्हणटा पळय, तूं न्हांवन वच आनी थंयसर तेलूय लाय. आतां आमी पवित्र पुस्तकान पळोवया, दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट 2 वोड 15 तेला विशीं आनी चेरा विशीं थिंगासर बायबल म्हणटा, कित्याक आमी सर्वेस्पराशी आतां लागीं वयतात आनी नाश जाता पळय ते दोगांयचे. आमी सर्वेस्पराचे म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताची, आमी सर्वेस्पराची जेजू क्रिस्ताचो पोरमोळ. आमी जाल्या क्रिस्ताचो पोरमोळ. एफिसकारांक बरयल्ली चीट 5 वोड 18 वायन पियोन तुमी बेबदे जावं नाकात, कित्याक हितून तुमी बेबदेपणान पडटले, पूण आत्मीक वाटेन तुमी वाडत रावात. जरी खंयच्या मनशान आपल्याचेर एक बरो चेवर मारला, जाल्यार तो मनीस जंय खंय तो उबो रावतलो ते सरभोंवतणी बरो पोरमोळ आसतलो. जो खंय थंय तो वेता, थंयसर तो पोरमोळ वेता. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, तुमी क्रिस्ताचो पोरमोळ. तुमी जेजू क्रिस्ताचो पोरमोळ तुमी जंय खंय वेता, थंय क्रिस्ताचो पोरमोळ जावचो. क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताची खुशालकाय जंय खंय तूं वयता थिंगासर शिंपडची. वय भाव, हांव अशेंच कोत्ता, हांव जंय खंय काम करता पळय ती कोणाचो मोग कोत्ता, अशें आमचे मदें कोण आसा काय? म्हणल्यार जंय खंय हांव काम करता, खंयच्या कॉलेजीन हांव पळय थिंगा शिकता पळय, थंय इस्कॉलान कोणा मोग कोत्ता, कॉलेजीन आनी कोणा थिंगासर हांव मोग कोत्ता, आनी डिग्री करता थिंगासर आनी कोणा मोग कोत्ता. असलो मोग न्हय, पूण क्रिस्ताचो मोग दाखोवचो. आमचे मदें असो कोण आसा? हांव हिंगासर कुडीच्या मोगा विशीं तुमकां हांगासर सांगोना. हो पवित्र मोग. जंय खंय तुमी रावतात थंयसर मोगाचे मनीस रावात. जंय खंय तुमी रावतात थंयसर क्रिस्ताचो पोरमोळ शिंपडायात. बोक्षपणां दितात तसले मनीस जायात, खुशालकाय दितात तसले मनीस जायात. जो एक मनीस आपल्याचेर चेवर लायता पळय, जंय खंय तो वयता पळय थिंगा कितें जाता? बरो पोरमोळ येता. तो बरो पोरमोळ घेता पळय तेन्ना तो आमी वास घेवन अशें म्हणटा, हो चेवर एकदम बरो चेवर, बरो तेजो वास येता, अशें आमी म्हणटा. कितें कारण? तो मनीस बरो थिंगासर पोरमोळ फळकायता. तेजे सरभोंवतणी लोक आसा पळय तेजेर प्रभाव पडटा. जाल्यार पोरमोळाचो इतलो प्रभाव जाल्यार जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा पळय ताचो कितलो बरो पोरमोळ आसचो. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, नोमीच्या जिवितांत जायतो बदल आयलो बापा. म्हजी सून खुशालकायेन जिवों, म्हजी सून आनंदान जिवों आनी ताचें सगळें बरेंच जावचें. आयज आमच्या जिवितांत हेंच थिंगा उणें आसा. घोडये कोणा बरोबर तें बरें जाता पळय तें आमकां पडवना, तेका वाड मेळटा तेन्ना आमकां बरें दिसना. ताजी वाड जाय जाल्यार आमकां जळोन येता. असलें चिंतल्यान आमकां सुटका दी सोम्या. ह्या मुखार असलें चिंतप म्हणल्यार आमच्या जिवितांत तूं तशें आसूंक परवानगी तूं दिना काय? आमकां सोडवून दी बापा. आमच्या जिवितांत तूं आमकां मुखार व्हरत राव. आमी तुजीं उतरां आयकोन तुका सांगता पळय त्या भाशेन जिवीत जियोंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.